नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दोनापावल आनी म्हापशा दरोडो प्रकरणात 5 बांगलादेशीक केले अटक. गुन्यांव फाट्यान मडगांव रेल्वे स्टेशनावयल्यान दुबावित आरोपी हाडले गोंयांत. कॅसिनो बोटीची अदलाबदल करपाची कायद्यान ना तरतूद. याचिकादाराचो युक्तिवाद. प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो न्यायालयाचो सरकाराक. कॅसिनो कंपनीक आदेश. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष गेल्यात दिल्लीत. मंत्रिमंडळातल्या रित्या पदांविशीं जातली चर्चा. सरकारान उद्देगीक वसाहतींक मुळाव्या साधन सुविधांचो केला आदार. आता सरकाराक फाटबळ दिवप आणि तरणाट्यांक मजत करपाची तांची पाळी. रोजगार मेळावे आयोजित केले जाल्यार कोणूच उरचे ना बेकार, सांगता मुख्यमंत्री. गौतम खट्टरान वास्कोच्या जेएमएफसी न्यायालयात जामीन अर्ज केला दाखल. सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर केल्ल्या वादग्रस्त भाशणाक लागून ताका पुलिसांनी घेतिल्लो ताब्यात. जाल्यार कसलेच ठोस कारण नाशिल्ल्यान माधवाची जामीन अर्जातली सुटका. रेव्होल्युशनरी गोवान्स पक्षात पडल्या फूट. अध्यक्ष मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकारान एकामेकांक फेसबुकार केले अनफॉलो. चर्चेक आयला नेट. आता पळयात खबरो विस्तारान. म्हापसा आणि दोनापावला वाठारांतल्या 2 गोंयांत गाजिल्ल्या चोरी प्रकरणात व्हड येस मेळ्ळा. ह्या प्रकरणात अटक केले 6 बांगलादेशी मदल्या 5 दुबावित आरोपीक गुन्यांव फाट्यान बिरेस्तारा मडगांव रेल्वे स्टेशनावयल्यान गोंयांत हाडले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. दोनापावला आणि म्हापशा डेकोयती भितर जी टोळी इन्वॉल्व आशिल्ली, जे बांगलादेशी इन्वॉल्व आशिल्ले, तांकां दिल्ली पुलिसांनी धरिल्ले आणि ताजे नंतर गोवा पुलिसाच्या क्रायम ब्रांचीक तांणी इन्फॉर्म केले. गोवा पुलिसाची टीम थंय पावली आणि तांणी आज हे 5 जाणांक घेवन ते मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर पाविल्ले आसा. राजधानी एक्सप्रेसांतल्यान हे पुलिसाची टीम तांकां घेवन सद्या गोंया पाविल्ली आसा आणि थंय इंट्रोगेशन केल्लें आसा. आतां तांणी इंट्रोगेशन केलें आसा. पुलिसांक मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे ह्या चोरांचो आनीकय राज्यां भितर सहभाग आसा अशें दिसून येता की बेंगलोराच्या सेंट्रल जेली भितर काही बांगलादेशी आसात आणि हे बांगलादेशीचे मोडस ऑफ ऑपरेंडी आशिल्ली भांगर चोरपाचें वेगवेगळे कडेन. आतां पुलीस हाजो तपास करतात की हेय हांचोय तशीच मोडस ऑफ ऑपरेंडी आशिल्ली काय म्हणून. चडशें अशें दिसून येता की हांणी चोरता ते हांचो पॅटर्न जर जुनी पळयलो जाल्यार भांगर चोरपाचें तांचें मेन हें आसा. हांचो संबंध बांगलादेशांतल्या आतंकवादी संघटने कडेन आसपाक शकता. कारण बेंगलोराक जे धरिल्ले आसात तांचे जेन्ना इंट्रोगेशन केलें सेंट्रल एजन्सीन तेन्ना अशें दिसून आयलां की तांचो संबंध थंयच्या आतंकवादी संघटने कडेन आशिल्लो. हांगच्यान भांगर चोरप आनी ते थंय तांकां पुरोवप, म्हणजे तांकां फंडिंगा खातीर पुरोवप, हें तांचो मेन हें आशिल्लो. न्हंयतल्यान जावं बाकीच्या हातूंतल्यान ते बांगलादेशाक ते भांगराचें म्हणजे मेल्ट करून भांगर थंय त्या आतंकवादी संघटनेक ते दिताले. थंयच्यान तांकां गन आणि बाकीचे हे घेवपाक फंडिंग जाताले. सो हातूंत भितर आतां पर्यंत जे अटक केल्ले आसात ते करून सुमन हलदार, सैफुल्ला इस्लाम, सोहेल शेख, मोहम्मद नासीर, नूर इस्लाम आणि साकीर असे हे 5 जाण जे आसात ते तांकां घेवन बांगलादेशी टीम पाविल्ली आसा आणि आतां फुडलो तपास जातलो. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव खूब म्हणटलो. मांडवी न्हंयत एमव्ही फ्लोटल ही पोरणी कॅसिनो बोट काढून ताच्या जाग्यार 2000 प्रवाशांची तांक आशिल्ली मोठी बोट हाडपाक बंदर कप्तान खात्यान दिल्ल्या परवानगेक इनाफ इज इनाफ ह्या संस्थेन विरोध केला. कॅसिनो बोट बदलपा खातीर कायद्यान तरतूद ना असो युक्तिवाद याचिकादारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केलो. ह्या प्रकरणात न्यायालयान सरकार आनी कॅसिनो कंपनीक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाक सांगला. तशेंच हे विशींची फुडली सुनावणी 4 मेक दवरल्या. मांडवी न्हंयत एमव्ही फ्लोटल ही पोरणी कॅसिनो बोट काढून ताच्या जाग्यार 2000 प्रवाशांची ताग आशिल्ली मोठी बोट हाडपाक बंदर कप्तान खात्यान दिल्ले परवानगीक इनाफ इज इनाफ ह्या संस्थेन विरोध केला. या प्रकरणात बुधवारा न्यायालयात सुनावणी जाली. तेन्ना ओडिशाचे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुखेल न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ वकील एस मुरलीधर हांणी याचिकेदारा वतीन युक्तिवाद केलो. मांडवी न्हंयत 70 प्रवासी आशिल्ल्या ल्हान एमव्ही फ्लोटल कॅसिनो बोटीचे सुवातेर 2000 प्रवाशांची ताग आशिल्ली व्हडली बोट हाडटा अशें तांणी सांगलें. ते खातीर बंदर कप्तानान ते बोटीक मांडवी न्हंयत नांगर घालपाक परवानगी दिल्या. बोटीची तपासणी करिनासतना परवानगी दिल्या. हाचे भायर मांडवी न्हंयत चलपी 5 कॅसिनो बोटींची ताक सध्या 1900 आसा. तेन्ना ह्या एकूच बोटीची ताक 2000 आसा. कायद्या प्रमाण बोटीक पयली दर्या योग म्हणून प्रमाणपत्र मेळपाक जाय.
उपरांत ताची नोंदणी अंतर्देशीय उदका येरादारी कायद्या खाला करची पडटा। तेन्नाच बोटीक मांडवी न्हंयत प्रवेश दिवपाक मेळटलो। पूण अशें करचे बदला नांगर घालपाच्या नांवान ही बोट मांडवी न्हंयत हाडटा। ते भायर पर्यावरण आनी येरादारी सुरक्षेच्या धोक्याचेरूय प्रश्न उप्रासल्यात। ह्या व्हडल्या बोटीक परवानगी दिल्यार हे कॅसिनो कंपनी व्हडल्यो बोटी हाडूंक शकतात। देखून न्हंयच्या उदका येरादारीक आनी पर्यावरणाक गंभीर धोको निर्माण जावपाक शकता असे प्रश्न उप्रासून याचिकादारांनी व्हडल्या बोटीक विरोध केलो। ह्या प्रकरणात न्यायालयान सरकार आनी कॅसिनो कंपनीक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाक सांगला। हे विशींची फुडली सुनावणी 4 मेक जातली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सरकारान उद्देगीक वसाहतींक मुळाव्या साधन सुविधांचो आदार केला। आता सरकाराक फाटबळ दिवप आनी गोंयच्या तरणाट्यांक मजत करपाची तांची पाळी आसा अशें मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। गोंय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळ आनी वेर्णा उद्देगीक वसाहतीन सुमार 1300 रित्या पदां खातीर रोजगार मेळावो यशस्वीपणान घडोवन हाडलो। ह्या उमेदवारांक बेगीनूच नियुक्तीपत्रां मेळटलीं। सगळ्या उद्देगीक वसणुकेंतल्यान अशे उपक्रम जावचे सरकाराचो पुराय तेंको आसतलो। दर म्हयन्याक अशे रोजगार मेळावे आयोजीत केले जाल्यार गोंयांत कोणूच बेकार उरचे ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आयकात। आम्ही एक स्टेप फुडें वचून आवर गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन अलॉंग विथ द VI वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट जो हाल्लीच प्रोग्राम कंडक्ट केलो अप्रॉक्सिमेटली 1300 वॅकन्सीज आणि ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम द गोवन यूथ आमकां त्या कार्यक्रमांतल्यान मेळ्ळो। म्हाका खात्री आसा की वो वीच विल कन्वर्ट म्हणजे मॅक्झिमम गोंयकार तितून जॉईन जावपा खातीर आमी प्लॅन केला 2 किंवा 3 तारखेक तांकां ऑफर लेटर्स थ्रू द गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान अप्रॉक्सिमेटली 1300 लेटर्स आमी पयल्या फेजीत दितले। पण ह्याच पद्दतीचे कॉर्पोरेशन्स म्हाका सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडल्यान जाय। वी हॅव स्टार्टेड विथ द वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि ताच्या खातीर आमी तांकां लागपी एवरी सपोर्ट वी आर रेडी टू गिव। म्हणजे आमी म्हणटा तसो ट्रान्सपोर्ट सपोर्ट आसतलो कारण ऑलवेज वी हॅव सपोर्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल इस्टेट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आता तुमची वेळ आसा की तुम्ही गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाचो, तुम्ही गोंयच्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाचो, ओके, तुम्ही गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाक सपोर्ट करपाचो। म्हणून म्हणजे फर्स्ट इनिशिएटिव्ह वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान घेतली। ताज्या बरोबर आशिल्ले ताजे सगळे मेंबर, नॉट ओनली द कल्पक बट ऑल द मेंबर्स, more than the 25 companies have participated in this टेस्टाच्या आस्पोत। म्हणून पहिल्या फेजीत जेन्ना 1300 लेटर्स आमी दितले आणि दर म्हयन्याक आमी जर एका इंडस्ट्रियल इस्टेटीत अशा पद्दतीचे जर कॅम्प्स लावपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत आनी अनएम्प्लॉयमेंट उरचो ना। म्हणून हांवें म्हटलें की दिस इज ऑल्सो द रायट प्लॅटफॉर्म फॉर मी टू कम्युनिकेट विथ यू पीपल। तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसतले हाची हांव अपेक्षा करता। वास्को चलपी गौतम खट्टर प्रकरणात महत्वाच्यो घडणुको उजवाडाक आयल्यात। गौतम खट्टरान वास्कोच्या JMFC न्यायालयात जामिनाचो अर्ज केला आणि बिरेस्तारा ह्या केसीची सुनावणी जातली। मजगती न्यायालयान ताचो भाव माधव खट्टराक 10,000 रुपयांच्या वैयक्तीक जामिनाचेर सशर्त सुटका दिल्या। भलायकी इबाडिल्ल्याची कागाळ करून गौतम खट्टराक उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलात दाखल केल्लो। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा अंतर्गत आशिल्ल्या कोफुसांवांचेर आता परतून चर्चा सुरू जाल्या। पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार हांणी एकामेकांक फेसबुकाचेर अनफॉलो केल्ल्याची गजाल मुखार आयल्या। हाका लागून कार्यकर्त्यां मदीं गोंधळ निर्माण जाला। आता सोशल मिडियाच्या बळग्यार तयार जाल्ल्या ह्या पक्षात नेमकें कितें चल्लां हाचेर प्रस्न उप्रासल्यात। फाटले कांय दीस जाले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात फूट पडिल्ल्याच्यो आरत्यो परत्यो चर्चा सुरू आसात। आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हांणी मनोज परबाचेर केल्ल्या टिप्पणी वयल्यान वादाची सुरवात जाल्ली। जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खास मनशा कडेन प्रस्न उप्राशिल्ले। RGPच्या पदाधिकाऱ्यांनी बसका घेवन जुलियस आल्मेदाचेर फोग काडिल्लो। ताचे उपरांत RGP पक्षान जुलियस आल्मेदा आपल्या पक्षाचो वांगडी न्हू म्हूण घोशीत करीत ताका पक्षांतल्यान काडून उडयल्लो। मात आमदार विरेश बोरकारान आपूण जुलियस आल्मेदा बरोबर सतत आसतलो अशें घोशीत केले।
उपरांत 2 दिसां पयलीं विरेशान जुलियस आल्मेदा वयल्यान पक्षात अंतर्गत जाल्लो वाद मिटयतले म्हूण सांगिल्ले. पूण पार्टीचो खजिनदार अजय कुलकर सांगता, जुलियस आल्मेदा हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे वांगडी न्हू. ते खातीर ताका पक्षात परत हाडपाचो प्रश्नूच येना. पळय तो आमचो इंटरनल मॅटर आसा. आतां सद्याक तेजेर डिस्कशन चालू आसा. अजून तरी हांव तुमकां तेजेर आतां व्हडलें कांय सांगपाक शकना. पण तो इंटरनल मॅटर सो तेजेर हांव व्हडलें तुमकां सांगना. पळय तो डिसिजन कसो कितें जाला तेजेर आमी तुमकां लेटर ऑन स्टेजीर ब्रीफ करतले. पण आतां सद्याक तरी हांव तेजेर कांय तुमकां स्टेटमेंट दिवंक तो बरो एक जॉईंट मेंबर सुद्धा आहे. बरो तो लिडर सुद्धा काढो म्हणजे काय तरी एक परत कशें जालें पळय कशें आसा हें सगळें सारकें आसा. पण हांव तेजेर आतां तुमकां सद्याक स्टेटमेंट दिवंक सोदना. आनी ते स्टेटमेंट समज एकाचे 2 स्टेटमेंट जाता मागीर भगदार कितेंचेर पावता. सो ताका लागून हांव तुमकांय मागता की आमचे भितर कितें आसा आमी ते बरे भशेन कितें आसा तें करता. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतलें म्हणजे पळय कशें आसा हेजेर थोरायन जेन्ना हांव आमच्या जो पंच मेंबरान तेजे कडेन हांव उलयल्लो आसा. सो कितें आसा हांव तेजे कडेन बरे भशेन कितें आसा तें ट्राय करता सॉर्ट आउट करपाचें कितें आसा तें. सो आमी प्रयत्न करतले. जे आमी 11 तारीख पब्लीक नोटीस काडला ती एक्चुअली जेंकां जे आतां भायर सगळे उलयता तांकां जर वाचपाक कळटाली जाल्यार इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तेजेर आमी क्लियर बरयलें की जुलियस जो कोण आसा तो आमचो मेंबर ना म्हणून. तो केन्ना आमचो मेंबरूच नासलो, रेजिस्टर्ड मेंबर नासलो. आनी जेन्ना तो कितें वायट करता जे आमी ते एसर बरयल्ले आसा लेटराचेर पब्लीक नोटिसाचेर आनी ते पार्टेक अफेक्ट जाता तेन्ना आमी एक पब्लीक नोटीस काडटा आनी सांगता की तो मेंबर जो तो आसा तो मनीस जो आसा तो पार्टीसान तेजो कांय संबंद ना म्हणून. कित्याक जेन्ना तो डेरोगेटरी कमेंट्स पार्टीचेर घालता पार्टीच्या नांवान घालता मागीर कम्युनल पोस्ट घालता कळ्ळें न्हू. आनी मागीर प्रेजिडेंट नाजाल्यार जे लिडर्स आसा CEC आसा सगल्यांक डिसओबे करता, इन्सल्ट करता, MLAचे डायरेक्शन्स फॉलो करना. हे सगळे कंडिशन्स आमी बरयल्ले आहा विथ प्रूफ. आमचे कडेन ते सगळे आसा ते लेटरान आमी बरयल्ले आसा. ताका आमी रिमूव करपाचो, टर्मिनेट करपाचो, एक्स करपाचो प्रश्नूच येना. मजगती पक्षा अंतर्गत आशिल्ले वाद आता परतून एकदा उक्ताडार आयल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकार हांणी एकमेकांक फेसबुकाचेर अनफॉलो केल्ल्याची गजाल मुखार आयल्या. हाका लागून कार्यकर्त्यांमदीं गोंधळ निर्माण जाला. सोशल मिडियाच्या बळग्याचेर तयार जाल्ल्या पक्षात नेमके कितें चल्लां तें कळपाक आता मार्ग ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या रस्त्यांचेर वाडत वचपी अपघाताक लागून हुस्को निर्माण जाला. भटक्या गोरवांक लागून जावपी अपघातांविशीं आतां राज्य सरकारान खर भुमिका घेतल्या. अपघात घडल्यार ताका जापसालदार जनावरां न्हय तर तांचे मालक आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टपणान सांगलां. पळयात. ते पदर गेले आनी ते उणेय गेले. म्हळ्यारच तेंपा प्रमाणे सगळेच बदलले. हाजी जिवीत एक आमकां गोंयांत दिसपट्टे पळोवपाक मेळटा. आदी गोरवां वांगडा राखणे भोंवताले, पूण आतां गोरवां बिंदास रस्त्याचेर थपकल मारून बशिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळटा. रस्त्यार गोरवां, गोरवांचे बळी, गोरवांक लागून लोकांचे बळी तशेंच हात दोके मोडून घेवप. महामार्गाचेर तर गोरवांची भिरीच पळोवपाक मेळटा. मागीर लोकांकच आमडत गोरवांक उठोवची पडटा. सरकारान कितलीशीच पावलां उबारपाची आश्वासनां दिल्ली, पूण अस्तित्वात कांयच लागू केल्ली दिसना. आदी सरकारान गोरवां वांगडा राखणे आसप सक्तीचे केल्ले. मागीर कामधेनू गायो रस्त्यार भोंवल्यार स्कीम बंद करपाची शिटकावणी दिली. उपरांत गोशाळेत लेगीत धाडपाचे सांगले, पूण अजून मेरेन खंयचे कडेन कांयच ना. आता तर मुख्यमंत्र्यान अपघात घडल्यार गोरवां न्हय तर भटक्या गोरवांचो धनी जापसालदार आसतलो अशें स्पश्ट उतरांनी सांगला. मात मुख्यमंत्र्याचे हे तरी उतर कोण गंभीरतायेन घेत काय खबर ना. मनशा बरोबर ह्या मोनजाती कडेन पिडपी प्रस्न मुळांतल्यान तडीक केन्ना लागतलो काय? रस्ते फकत गोरवांचे गोटेच जावन उरतले? हे रस्ते कोणाचे? येरादारी करप्यांचे काय गोरवांचे? हो मुदयेर थिकोसो प्रस्न. आमकां सगळ्या जाणांक स्टे कॅटल्स आनी स्टे डॉग्स
हाजो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम सध्या जाणवपाक लागला. सरकाराक म्हणटा आसतना तो तुमकांय बी आनी ताकाच लागून स्टे कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम आमी लॉन्च केली. आनी स्टे कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना तुमकांय वांटेकारी केल्यात. तुमकां वांटेकारी इतक्याच खातीर केल्यात कारण गांवागांवांत असलेली गोरवां लोक एक्सिडंट जालो काय ती गाय हांवें खुबशे फावटी पळयलां, म्हाजे गायचो पांय मोडलो, म्हाजे म्हशीचो पांय मोडलो, आतां म्हाका पयशे दी म्हणून त्या ट्रकवाल्या कडेन पयशे मागपाक येतात. बट तिका व्हरून कोण घरात बांदपाची वेवस्था कोणूच करिनाशिल्ले. खुबशे आशिल्ले पयलीं. म्हणजे थंयसर येयल्या उपरांत एखादो एक्सिडंट केलो काय ताच्या कडल्यान पयशे काडून घेवपाक सगळें आसता, बट एका रस्त्यार सोडपाक लावंक ना. आमी पळयता की कितल्याशाच लोकांचे जीव गेले, कितल्याशाच लोकांचे पांय मोडले आनी हे कोणाच्या चुकेत? त्या मनजातीच्या चुकेत न्ही, तर त्या ओनराच्या चुकेत. हांव जरी सरळ म्हणटलो, खरें म्हणजे तेणी ते दीस आतां उरूंक ना की आमी रस्त्यार गोरवांक सोडून घातली, आसा ती गोरवां. आतां सगळे रस्ते हे स्टेट हायवेज, डिस्ट्रिक्ट हायवेज, नॅशनल हायवे जाल्ले आसा, त्या ती तांकां आमी सोडून घालूंक शकना आनी लोकांचो टू व्हिलरान वचपी लोकांचो जीव घेवंक आमी शकना. ओके, ताका लागून ताका एक तर तेंच्यांनी आपल्या घरात बांदून घालची, नाजाल्यार पंचायतींनी इनिशिएटिव्स घेवच्यो. हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमचो तारी बाब तुमच्या कडेन उलयलो की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम. एकटेच न्ही, अशा पद्दतीच्यो 6 गोशाळा आसा ज्याचे आमकां सगळ्यां कडेन आमी एग्रीमेंट करपाक जाय, जेणे करून ती गोरवां जी आसा पळय ती तेंच्या कडेन वचपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कारापूर सरवण वाठारांतल्या लोकांक तांचे टेनन्सी दावे मामलेदारा कडेन सादर करपाक सांगिल्ले. मात अजून मेरेन एकाय नागरिकान दावे सादर करूंक नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. लोकांनी दावे सादर केले जाल्यार तांची तपासणी करून योग्य त्या व्यक्तींक न्याय दितले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. हांवें ताका सरळ सांगलां, तांची जर क्लेम कितें आसत टेनन्सीच्या संदर्भांत जाल्यार सगळ्यो मामलेदारा कडेन सबमीट करात लिगल पेपरांनी. टेनंट जर खरेंच कोण आसत जाल्यार तेंचे कोणाचेरूच अन्याय जावंक जायना, हें म्हजें मत. आजून तेंच्यांनी टेनंटा खातीर एकटाय क्लेम सबमीट करूंक ना. जर तेंच्यांनी फाल्यां सकाळीं टेनन्सीचे डॉक्युमेंट लावन सबमीट केले जाल्यार तेंचो अधिकार तांकां दिवपा खातीर हो 100% एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव तांकां दितलो. रेस्टॉल जो प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही, ते आमची बाकीची डिपार्टमेंटां पळय. तुम्ही सेटलमेंट किती भाषा केलं त्यांच्याकडे? अरे आमी क्लेम दिवपाची भाशा केल्या रे. टेनंट म्हणजे कितें, टेनंटाक तांचे कितें आसा ते दितलो. गोंयचो AI धोरण आराखडो 4 मेक IT खात्याच्या पोर्टलाचेर अपलोड करतले आनी फीडबॅक दिवपा खातीर हो आराखडो 15 दीस लोकां खातीर ऑनलायन उपलब्ध आसतलो, अशी माहिती IT मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. तशेंच संबंदीत भागीदारकांचो सल्लो घेवन 16 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यां खातीर सोशल मिडियाचेर निर्बंध घालपा विशींचो दस्तावेज तयार केला. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्या उपरांत हो दस्तावेज केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांकां मान्यताये खातीर धाडटले, अशी मंत्री खंवटे हांणी सांगलें. Goa AI draft policy, we are getting it with very simple thing of talking about embracing the future with confidence and with clarity. आणि हे AI draft policy आज आम्ही पब्लिक डोमेनान सोमारच्यान आमचो 4th of May the policy will be on the state portal. It will be on the IT website. It will be open to the public for 2 weeks, 15 days from the 4th of May 2026. Basically, we'll need to ensure that we get enough feedback from the people of Goa, whether it is the student fraternity, whether they are the citizens, whether they are experts, whether it is the industry. वो skeletal framework जो ड्राफ्ट फॉर्मान आसा तो 4 मे आमी हाजेर पब्लीक डोमेनान घालतले की जांकां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर इनपुट्साचेर पॉलिसी मेकिंगाचेर तुमकां इनपुट्स दिवपाक जाय जाल्यार तुमी अवश्य त्या पब्लीक डोमेन जे स्टेट पोर्टल आनी हे आसा डिटेल्स जो आमचो डिरेक्टर दितलो तातूंत तुमी तुमचे फीडबॅक दिवचे. गुगल फॉर्म काय ईमेल ते तो सांगतलो दॅट सबस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ इट ऑल्सो ही कॅन बी टेलिंग आनी तातूंतल्यान फीडबॅक येतकर एक बरी पॉलिसी गोंया खातीर जातली, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. सोशल मिडियाचो बॅन, रिस्ट्रिक्शन, नॉट बॅन, आय वूड से रिस्ट्रिक्शन ऑफ युसेज ऑफ सोशल मिडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 हो विशयी चर्चेक ह्याच फोरमान ह्याच सगळ्या अकॅडमी आनी इंडस्ट्री कडेन जाल्लो आनी ताजो डॉक्युमेंट रेडी जाल्लो आसा. This document, after talking to our Chief Minister, will be presented to the Minister for IT, Sri Ashwini Vaishnavji. तातून पूर्ण तरेन आमी डॉक्युमेंट केला की विचार कितें आता सध्या वॉट प्रॉब्लेम्स वी आर फेसिंग. भुरगे आमी जेन्ना म्हणटात रिस्ट्रिक्शन ऑफ युसेज ऑफ
सोशल मिडिया टूल्स आमी म्हणटा जे डेट्रिमेंटल आसतले, जे आमकां डिव्हिडंड भुरग्यांक कांयच दिवचे ना, फुडें कांयच तांकां विचारधारा मेळची ना, आनी मे बी सोशल मिडिया टूल्स विथ लायक इंस्टाग्राम, फेसबुक जे अंडर 16 गरजच ना, ते थोडे गजाल्यो आमकां जशे इनपुट्स आयल्या, तुका फक्त एग्जाम्पल्स दिले हांवें, ते आमकां रिस्ट्रिक्ट करचे पडटा. एट द सेम टायम वी विल सी हाऊ वी कॅन प्रोमोट educational tools, Google, for them, where they can spend that same time of the mobile phone learning more things, which is being good for the youth who are the next future of the country. कोयर एकठांय करपा खातीर सरकारान नेमिल्ल्या कंत्राटदारांचेर GPS यंत्रणेवरवीं नदर दवरतले. देखून पंचायतींनी आपापल्या वाठारांतलो कोयर अशाच कंत्राटदाराक दिवचो, अशी सुचोवणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पंचायत राज दिसा निमतान बुधवारा आयोजित केल्ल्या पंचायत संमेलनात ते उलयताले. या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, संचालक महादेव आरोंदेकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कोयराची समस्या राज्यांत व्हड प्रमाणात वाडत आसा. ही समस्या पयस करप गरजेचें आनी ताचे खातीर पंचायतींनी फुडाकार घेवप गरजेचें आसा. पंचायती खातीर उद्देगीक वाठारांतल्या हॉटेलांनी आनी कंपनींनी आपलो कोयर फकत सरकारान नेमिल्ल्या कंत्राटदाराक दिवचो. आतां सावन अशा कंत्राटदारांचेर GPS यंत्रणेवरवीं नियंत्रण दवरतले. संबंदीत कंत्राटदार कोयर कसो एकठांय करतात, खंय व्हरतात हाचेर बारीक नदर दवरतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. आम्ही वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतीत आमच्याकडे एम्पॅनल्ड लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात. त्याच कॉन्ट्रॅक्टरांकडे तुम्ही एग्रीमेंट करपाक जाय, तांकांच काम करपाक लावपाक जाय. कित्याक हांव परत सांगता, आमी जर एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टरांकडे काम केलें ना जाल्यार तो आमकां ताका ट्रॅक करपाक जावचो ना. हाज्या फुडें आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या ऑफिसांतल्यान प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी ट्रॅक करतले. इन शॉर्ट इट इज थ्रू द GPS सिस्टम म्हटल्यार जाता. तो कोयर तेणे आयज कितलो किलो कलेक्ट केलो, तो आयज खंय उडयता, तेणी पॅकींग खंय केलें हाज्या सयत, नॉट तुमचेच पण इन्क्लुडींग द IDC आनी इन्क्लुडींग द हॉटेलर्स. म्हणजे हाज्या फुडें कोणाकूच तो कोयर IDCंतलो आनी हॉटेलांतलो हाडून आमच्या गांवांत उडोवपाक मेळचो ना. म्हणून तो हॉटेलांतलो कोयर सुद्दां जो कलेक्ट करता तो हाडून एक्झॅक्टली म्हणजे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर दिता काय ना, तुमच्या MRF शेडीत तो येता काय ना, तो बेलिंग पॅकिंग जावन परत आसा तसो तो इंडस्ट्रीत वता काय ना, हे ट्रॅक जे आसा पळय न्ही हाज्या फुडें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करपाचें आसा. म्हणून तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसप गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सायबर गुन्यांवांचेर गोंयांत व्हड कारवाय सुरू जाल्या. पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत काम करपी फटीचे कॉल सेंटर गुन्यांव फाट्यान बंद करून 9 जाणांक अटक केल्या. तशेंच दोनापावला वाठारांत क्रायम ब्रांचीन धाड घालून 64.7 लाख मालमत्ता जप्त केल्या आनी 10 जाणांक अटक केल्या. हे आरोपी परकी नागरिकांक लक्ष करून ऑनलायन फटवणूक करतात अशें उक्ताडार आयला. पळयात. पणजे सातिनेज वाठारांत एका अपार्टमेंटात आंतरराष्ट्रीय सायबर फटवणूक करपाचो व्हडलो खेळ चलतालो. गुन्यांव फाट्यान ह्या फटीच्या कॉल सेंटराचेर धाड घातली. हे कारवायेंत 9 जाणांक अटक केल्या. पोलिसांचे चौकशेंतल्यान दुबावीत आरोपी अमेरिकन नागरिकांक लक्ष करताले अशें दिसून आयले. रिणाच्या कंपनीचे प्रतिनिधी अशें नाटक करून ते लोकांक फटयताले. लॅपटॉप, VPN सेवा आनी कॉलिंग ॲप हांच्या आदारान संपर्क साधताले आनी गिफ्ट कार्डा वरवीं व्हडा प्रमाणात पयशे घेताले. देखीक एप्पल, सेफोरा. बुधवारा सकाळी 2 ते 7 वरां मजगती केल्ले धाडीत 7 लॅपटॉप, 13 मोबाईल फोन, हेर साहित्य आनी एक गाडी सगळे मेळून वट्ट सुमार 30 लाख रुपया जप्त केल्यात. या प्रकरणात भारतीय दंड संहिता 2023 आनी IT कायद्या खाला केस नोंद जाल्या आनी ह्या रॅकेटाचे आनीक धागे सोदपाचें काम सुरू आसा. सायबर गुन्यांव नेटवर्क दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान अशा कारवायेक लागून व्हड रॅकेट उक्ते जावपाक लागल्यात. मजगती दोनापावला हांगच्या फेक इंटरनॅशनल कॉल सेंटरात क्रायम ब्रांचीन धाड घातली. तशेंच 64.7 लाख मालमत्ता जप्त केल्या आनी 10 जाणांक अटक केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयच्या राजकीय मळार एक व्हडली घडणूक उजवाडाक आयल्या. आमदार देवया राणे हांणी मनीषा उसगांवकर आनी एका YouTube चॅनलाचेर मारहाणीचो खटलो दाखल केला. सोशल मिडियाचेर फटीची आनी बदनामी करपी विधानां केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान हो खटलो दाखल केला. दिवचलच्या बाजारात वेगवेगळ्या जातीची मिरसांग विकपाक उपलब्ध जाल्या.
चालू मोसमात थळाव्या मळ्यांनी पिकिल्ली गावठी मिरसांग आता बाजारात येवपाक लागल्या, मात अजून तरी तांचें प्रमाण कमी आसा. दुसरे वटेन अंदू गावठी मिरसांग तिखट जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. दिवचलच्या बाजारात वेगवेगळ्या जातीची मिरसांग विकपाक उपलब्ध जाल्या. चडशे ग्राहक गावठी मिरसांग खरेदी करपा कडेन लक्ष केंद्रीत करतात. संतुलित हवामानाक लागून अंदू मिरची पीक समाधानकारक आयला, मात एप्रिल म्हयनो सोंपत आयलो तरी अजून लेगीत बाजारात अपेक्षे प्रमाण गावठी मिरसांग येवना. सध्या 1100 ते 1200 रुपया किलो अशे गावठी मिरसांगाचे मोल आसात. पुरुमेताच्या बाजारात गावठी मिरसांग उपलब्ध जातली, ताचेर मिरसांग म्हारग जातली काय सवाय जातली ते कळटले. 1200 गावठी कसल्यो मिरसांग येता हांगा? दिवचले खंयच्यो जास्त येता मिरसांगो? कित्याक लागून म्हारग न्हू? मागूच लागले आनी पावसूय आहा न्हू. पावस तर वराना जायत जाल्यार मिरसांग गावतली, नाल्यार वयतली मिरसांग. म्हणजे आता अजून सगळो पाडो जावंक ना जावंक ना आणि अजून तश्यो बाजारात मिरसांग येयना. चड येवंक ना. आता देड काडूंक नासलेले कशे आहा? 1200 आणि देड काडलेले देड काडलेले 1200 आनी काडूंक नासलेले 1000. आणि ते देवतले फुडें बी आता पावसाचेर आहा न्हू. मिरसांगाचें वातावरण आता मिरची म्हारग आहे. आता ही जांबुडी मिरसांग आसा आता 350-400 आसा. आमची गोव्याची मिरची आसा 1000-1200 रुपया आसा. आता पावस पडले की बरें मागीर रेट वाडटली. आता अशें आसा मिरसांग 300 आसा ते 400 जातले. आमची बेडगी गुंटूर आसा ती आता 250-350 आसा. हे कर्नाटकांनी पावस आसा, पावस पडटा की आनी 400-500 रुपया आता. हय पावस पडना जाल्यार मिरची येतली आनी हय मिरची ना, मिरची कमी जातली मरे. मिरची येवपा ना भायर पावस पडले की. म्हणजे आनी पावस पडत जाल्यार मिरची शॉर्टेज जातली. शॉर्टेज जातली आणि पावस जातली मिरची. रेटूय देंवचो ना. रेट देंवचो ना. किमान आहा? रेट गिराक ना मरे. ना न्हू. ना स्लो आसा गिराक. गिराक जाले की मागीर पळया फुडले हाका. अजून ताका तसो नेट ना. नीट ना स्लो आसा आनी गिराक. फुडले म्हळ्यार 1 तारीखसून जातले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या